सांगपाक सोदता गोंयांत असो एक गांव ना असो वाडो ना जितून रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे मेंबर्स ना. आमी एवरी गांवांत आतां आमचो बूथ लेवलाचेर मॅपिंग चल्ला. बूथ लेवलाचे व्हॉलंटियर्स काडपाक आमचे रेव्होल्युशनरीज काडपाक आमचे काम सद्या चालू आसा आनी वी आर ऑल सेट फॉर इलेक्शन. आनी आमी 40 सीट्स लढतले, आमच्या जिवाचेर लढतले आनी गोंयकारांच्या सपोर्टान आनी त्यांच्या आशिर्वादान आमी 40 सीट झगडटले, रिवोल्ट करतले. आनी हे जे इलेक्शन आहा हे नॉर्मल इलेक्शन न्हू. दिस इज द फायट फॉर एक्झिस्टन्स. हे आमच्या अस्तित्वाची लढाई आसतले. सो बाकीच्या इलेक्शना भशेन हे इलेक्शन नासतले. आमकां अजून मेरेन खूब लोक अंडर एस्टिमेट करता. सो कॉल्ड इंटेलेक्च्युअल लोक आमकां जे लोक आसा ते आमकां अंडर एस्टिमेट करता. पूण तांकांय लागून हांव सांगपाक सोदता प्लीज हॅव अ पेशन्स. आमचो गोंयचो विजन डॉक्युमेंट येतलो, तितून तुमी पार्ट आसतले. आमी फक्त बोवाळ घालता तसली पार्टी न्हू. आयज आम आदमी पार्टी 300 युनिट सांगला. आमी गोंया खातीर असले पॉलिसीज आसतले. आम आदमी पार्टी दिल्ली वाल्यांचे पॉलिसी आमकां लागीं पासून लागचे ना. आमी हे लेवलचे विजन डॉक्युमेंट गोंयकारांक लागून रेडी करतले. आयज बीजेपी आनी काँग्रेस सोडलेले बाकी सगळ्या बीजेपी सोंपयली जाय प्रत्येक विरोधी पक्ष आनी अशें तुमी प्रत्येक जाण म्हाका 40 लढपाक लागले शेवटी बीजेपी तांकां जाता सगळे 40 जाण लढचे ना कित्याक तेंचे कापासतात ना. आम आदमी पार्टी 40 लढपाची ना, एमजीपी लढपाची ना, गोवा फॉरवर्ड लढपाची ना, काँग्रेस लढपाची ना. ते सगळे युनायट जातले. ह्या कोणाची कापासतात ना 40 लढपाक. आयज जर 40 लढपाक जर पयशे नासतना कोणें कापासतात केला, गट्स केला जाल्यार फक्त रेव्होल्युशनरी गोवन्सान केला. आनी आमी वोट स्प्लीट करचे ना. तुमकां सांगला कशें की आमकां जिखपाक फक्त 35% वोट जाय. 100रांतले फक्त 35% एंड वी आर शुअर की 35% गोंयकार नीज गोंयकार आमकां 100% वोट करतले. मनोज, तू आयज खंयच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्यान फुडें सरपाचो चिंतता? सध्या 2 कॉन्स्टिट्युएन्सी शॉर्टलिस्ट केला. एक तर वाळपय आनी जी सांखळे आवट जाल्ली. पूण भरपूर लोकांचो आनी भुरग्यांचो डिमांड आसा की हांवें सीएमाच्या अगेन्स्ट कॉन्टेस्ट करचे म्हणून. हे दोनाय कॉन्स्टिट्युएन्सीचेर म्हाजें लक्ष आसा आनी ऑलरेडी आमी काम चालू केल्लें आसा. सांखळे कॉन्स्टिट्युएन्सीन पयर आमची एक ट्री प्लांटेशन ट्रायल जालें. लोकांनी भरपूर लोक येयले, लोकांनी आपले प्रश्न मांडले आनी थंयसरूय आमचें काम चालू जाल्लें आसा. सो सीएमाक एक मेसेज, अलर्ट राव, जाता तितले तुजे फॅमिलीक यूज कर. लोकांक मेळपाक आमी वयता थंय, आमी फाटीं सरचे ना. सो आय एम आयिंग ऑन 2 कॉन्स्टिट्युएन्सीज, वाळपय ना जाल्यार सांखळे. तुवें पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन बील गोल्ड रिवॉल्ट केलो. तुवें इलिगल वोट बँक्स आसा तेज्या अगेन्स्ट आवाज काडलो. ते तुजे आमी जे इलिगल वोटिंग कार्ड जे आमचे मतदार जी आमची कॅम्पेन चल्ला पळय ती आतां आमी लास्ट टायम केल्ली ती मदीं बंद दवरलेली कित्याक लास्ट न्यू इलेक्शन रोल येतलो म्हणून. सो तो न्यू इलेक्शन रोल जानेवारी फेब्रुवारीन येयलो. तो रोल घेवन आमी सगळे भुरग्यां कडेन ते वॉर्ड वायज आमी वांटलेले आसा. न्यू आमचे मॅपिंग चालू आसा. कोण मायग्रंट रावता, कोण ना, इलिगल आसा, ड्युअल आसा, कोणाचे घरूच ना, कोण भाड्याक रावता, सगळी स्टडी चालू आसा. आनी हेजेर रायट मुवमेंटाचेर आमी अटॅक करतले. ताका लागून एक स्ट्रॅटजी आमची प्लॅन केल्ली आसा. बट वी गॅरंटी की गोंयांत जी इलिगल वोटिंग कार्ड आसा मायग्रंटांची, जे आमचे रायट्स घेता इलिगली, आमचो हक्क हिरावून घेवन आयज आमकां गोंयकारांक काबार केल्ले आसा, ते वोटिंग कार्ड कॅन्सल करपाचें काम रेव्होल्युशनरी गोवन्स 100% करतले. आनी हेतून भरपूर प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन 10 भुरगे आमी लायिल्ले आसा कामाक आनी ते भुरगे मेळोन हे वोटिंग कार्ड कॅन्सल करपाक आमकां हेल्प करतले. तुमचे आतां केजरीवाल गोंयान येवन गेले, तुमी एक्स मेंबर सुद्दां आपाचे. सो केजरीवाल वाटेच्यान तुमकां मेळपाक बी कितें कॉल बीन तशें? आमकां कॉल चालू आसले तेंचे. जेन्ना चड्डा येयलो तेन्नाय चालू आसले. पूण आमी तेंचे कॉल रिसीव करिना कित्याक फाल्यां हे म्हणटाले आमी सेटींग केला गांवांत घालतले. सो वी आर नॉट रेडी टू मीट केजरीवाल ऑर एनी आम आदमी पार्टी लिडर ऑर एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी लिडर.